भारतांत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर ह्या कालावधींत 46 दीस संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीच्यो 48 मॅची जातल्यो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीन मंगळारा संवसारीक सर्तींचें वेळापत्रक जाहीर केलें. उक्तावणाची मॅच 5 ऑक्टोबराक न्यूझीलंड आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं जातली. ही मॅच अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातली. ह्याच मैदानाचेर 19 नोव्हेंबराक फायनल जातली. सेमी फायनली मुंबय आनी कोलकाता ह्या शारांनी जातल्यो. सर्तींतली सगळ्यांत चर्चींत मॅच म्हळ्यार भारत-पाकिस्तान मदली मॅच 15 ऑक्टोबराक नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातली. पण भारत सर्तीक सुरवात ऑस्ट्रेलिये आडचे मॅची वरवीं करतलो. ही मॅच 8 ऑक्टोबराक चेन्नईन जातली.